हॅलो पोनशेताच्या वार्षिक महापरबेचो पेस्तासो दाबाजो आज सांगता साजतावन देवस्तुतीचे नवे वर्स आमी सुरवात करता क्रिस्त येण्याचो काळ आनी पयलो आयतार. आतां आमी ह्या पेस्ताक कुमो केल्ल्या सर्वांक मानाची वात दिवची रीत सुरवात करता. आमच्या गोवळे बापाच्या हातांत हांव ही मानाची वात घेवच्याक तुमकां हांव मोगाचें आपोवणें दितां. पिर्गस गोवळेक परिशदेचो उपाध्यक्ष श्री रोशन डिसोजा मानाच्या वातीची नांवां वाचून सांगता आनी तेन्ना ती कोणी घरची कोणी आसा जाल्यार तांणी मुखार येवन ही वात स्विकार करची. आनी उपरांत पिर्गस गोवळेक परिशदेच्या सर्व सांद्यांची आज बिसायब एक मानाची वात दिता. फाटलीं 3 वर्सां निस्वार्थ सेवा तांणी ह्या पोनशेतांत पिर्गजीन दिल्या देखून तांकां आज गोवळे बापू ही मानाची वात दिवन तांकां सन्मान करता. त्या खातीर श्री रोशन डिसोजा ताणें पयल्या सुवातेर फेस्ताक कुमो केल्ल्या सर्व मानाच्या मनशाची वाती नांवां वाचून सांगची आनी उपरांत पिर्गस गोवळेक परिशदेच्या संद्यांची नांवां वाचून सांगता आसतना तांणी सर्वांनी येवन ही मानाची वात गोवळे बापाच्या हातांत स्विकार करची. मुर्दम रवल्यांची नांवां ह्या परी आसात. विक्टर कुटिन्ना पांडिकट्टा वार्ड 200 रुपये. अल्फोन्स डिसोजा लूट्स वार्ड 250 रुपये. जसिंता रेबेलो अँड फॅमिली वलेन्शिया 250 रुपये. जोविटा वीना जेविशिया डिसोजा मूडबिद्रे 500 रुपये. हिल्डा डिसोजा बी पांडिकट्टा वार्ड 500 रुपये. स्टेला जॉन पिंटो अमेंबल 500 रुपये. रिया रिशॉन डिसोजा हेरमाडी वार्ड 250 रुपये. जोकिम लीना डिसोजा हेरमाडी वार्ड 500 रुपये. वीना मोंतेरो फेर्मानोर 250 रुपये. प्रीतम अनीश क्रास्ता अमेंबल 500 रुपये. रॉबर्ट डिसोजा and फॅमिली फेजार 250 रुपये. लिली रेबेल्लो अमेंबल 250 रुपये. डेनिस डिसोजा हेरमाडी 250 रुपये. विन्सेंट कुटीना अर्कन वार्ड 200 रुपये. बाउटिस्टेलिस लूट्स वार्ड 500 रुपये. राफेल डिसोजा and फॅमिली हेरमाडी वार्ड 250 रुपये. विक्टर डिसोजा and फॅमिली इरा वार्ड 300 रुपये. माइकल सल्दाना अग्रार 250 रुपये. मार्सेलेन मोंतेरो बंटवाल 500 रुपये. मेल्ड्रिक डिकुन्ना मोडाकाप 250 रुपये. सेवरिन वेगस चर्च वार्ड 500 रुपये. एलिजा डिसोजा कनांतूर कुटाताजी 250 रुपये. रॉबर्ट डिसोजा अमेंबल 250 रुपये. फ्रांसिस सुनीता डिसोजा चर्च वार्ड 250 रुपये. विल्सन उल्लास क्रास्ता नीरमार्ग 250 रुपये. मनोज कुटीना अर्कन 250 रुपये. फेडरिक डिसोजा कुर्नाड 500 रुपये. मार्शल डिसोजा and फॅमिली पांडिकट्टा 500 रुपये. लॉरेन्स कुटीना अर्कन 500 रुपये. प्रसन्ना डिसोजा कुर्नाड 250 रुपये. आडम डिसोजा कानंतूर कुटाताजी 250 रुपये. लूसी वेगस कुर्नाड 200 रुपये. स्टीवन मिनेजस अमेंबल 250 रुपये. आल्फ्रेड फ्रमिला and फॅमिली पेर्मनूर 250 रुपये. विन्सी डिसोजा विट्ला 250 रुपये. वाल्टर डिसोजा अमेंबल 1000 रुपये. मौरिस कुटीना सुनंगला 500 रुपये. फिलिप डिसोजा and फॅमिली पांडिकट्टा 1000 रुपये. जस्विन डिसोजा and फॅमिली पाणी 250 रुपये. फ्रांसिस शोभा डिसोजा सालेतूर 250 रुपये. रॉबर्ट क्रास्ता ओमदा पदव 250 रुपये. वीना डिसोजा कनंतूर कुटाताजे वार्ड 250 रुपये. विक्टर डिसोजा पेर्मानूर 250 रुपये. फेलिक्स डिसोजा मगनाड 250 रुपये. विन्सी डिसोजा कोणाजे 250 रुपये. डेनिस फिरेरा पुತ್ತೂರು 250 रुपये. अनुषा मार्टिन निटफोली 250 रुपये. फिर्जेन रवल्यांची नांवां ह्या परी आसात. डेनिस लोबा अँड फॅमिली मगरनाड 1000 रुपये.
पीटर सी डिसोजा अँड फॅमिली कनंतूर कुटताजे 1000 रुपये. कॅथरीन कुवेल्लो सुनांगाला 1000 रुपये. अनिशा मोंतेरो पेरमनूर 1000 रुपये. फेडरिक कुटीना इरावाड 1000 रुपये. फिल्शिया डिसोजा पांडिकट्टा 1000 रुपये. फ्लाविड डिसोजा पांडिकट्टा 1000 रुपये. आयरीन वेगस पांडिकट्टा 1000 रुपये. मार्शल डिसोजा अँड फॅमिली इरावाड 2000 रुपये. लीना ॲलेक्स डिसोजा मँगलोर 1000 रुपये. जेरी आयरीन फ्रान्सिस लूसवाड 4000 रुपये. दान दिल्ल्यांची नावां. लुसी विना डिसोजा मँगलोर 3000 रुपये. एव्हरेस्ट डिसोजा एरमाडी 1000 रुपये. फिलोमिना बेनेडिक्ट क्रास्ता अमेंबल 1000 रुपये. हेलन मुनिस वलेन्शिया 1000 रुपये. ऑस्विन बराटो कुशेकर 500 रुपये. थॉमस ज्योति लोबो लोरेटो 1000 रुपये. लिली रेबोला अँड फॅमिली अमेंबल 1000 रुपये. मार्शल कुटीन अँड फॅमिली लुट्सवाड 1000 रुपये. जुलियाना डिसोजा पेरमनूर 1000 रुपये. विलियम डिसोजा अँड फॅमिली इरावाड 2000 रुपये. जेफ्री रोड्रिगस कोर्डेल 1000 रुपये. जेस्सी मोंतेरो कैकंबा 1000 रुपये. ग्लॅडिस डिकुन्ना अँड फॅमिली एंजलोर 500 रुपये. ॲस्टल अँड ॲस्टनी डिसोजा पेरमनूर 2500 रुपये. जोकिम डिसोजा मगरनाड 500 रुपये. अरुण सलदाना आग्रार 1000 रुपये. क्रिस्टिना डिसोजा मगरनाड 500 रुपये. फ्रान्सिस डिसोजा अँड फॅमिली ओरकाडी 1000 रुपये. एव्हरेस्ट अँड्रू पिंटो फेरार 1000 रुपये. कार्मिन रोड्रिगस पानीर 300 रुपये. लिओ रोड्रिगस पानीर 500 रुपये. रॉबर्ट डिसोजा मगरनाड 1000 रुपये. जॉन बॅप्टिस्ट डिसोजा सुल्या 1000 रुपये. बेनेडिक्ट डिसोजा मगरनाड 500 रुपये. थॉमस डिसोजा मैसूर 1000 रुपये. विन्सेंट बॅप्टिस्ट आग्रा 500 रुपये. जॉरम फ्रँक मोडकाप 2000 रुपये. नॅन्सी डिसोजा एलियाट पदाव 500 रुपये. मॅक्सिम मोंतेरो ओरकाडी 500 रुपये. ऑजवल्ड डोबो लॉरेटो 750 रुपये. ॲग्नेल डिसोजा मिया पदाव 1000 रुपये. लीना डिसोजा विजयडका 500 रुपये. एम डिसोजा मँगलोर 500 रुपये. ग्रेशन डिसोजा कुलशेखर 1000 रुपये. निखिल मँगलोर 100 रुपये. हेलन डिसिल्वा अँड फॅमिली बोंदेल 2000 रुपये. नोएल रेजिना डिसोजा फॅमिली परमनूर 1000 रुपये. फेडरिक फुर्तादो मगरनाड 1000 रुपये. रॉयस्टन पिंटो राणीपुरा 4000 रुपये. थॉमस पेरो विजयडका 100 रुपये. नावनकाम परमनूर टाउन 1000 रुपये. वीना डिसोजा एरमडी वार्ड 2000 रुपये. प्रकाश डिसोजा वरकाडी 2000 रुपये. नेल्सन लोबो मंजुटी 500 रुपये. नोएल रोड्रिगस अमेंबल 1000 रुपये. आल्फ्रेड प्रमिला अँड फॅमिली 1000 रुपये. नेल्सन मेरविन डिसोजा पेरमनूर 4000 रुपये. विक्टर डिसोजा राणीपुरा 1000 रुपये. जेसल दिव्या अँड डिसोजा कुर्नाड वार्ड 2000 रुपये. राजेश डिसोजा लूर्स वार्ड 2000 रुपये. प्रीतम डिसोजा पांडिकट्टा वार्ड 2000 रुपये. रोशन प्रीतिका कुटीना अर्कन वार्ड 2000 रुपये. जॉर्ज टेलिस चर्च वार्ड 2000 रुपये. फिलिप डिसोजा चर्च वार्ड 2000 रुपये. सुनील डिसोजा पांडिकट्टा 1000 रुपये. अनिल डिसोजा एरमाडी वार्ड 1000 रुपये. आनंद दीपक डिसोजा लूर्स वार्ड 2000 रुपये. किशोर डिसोजा एरमाडी वार्ड 2000 रुपये. संतोष डिसोजा एरमाडी वार्ड 2000 रुपये. युजित मोंतेरो नित्यादार 2000 रुपये. शाबी डिसोजा कुकाजे 2000 रुपये. जेरल्ड डिमेलो मगरनाड 1000 रुपये. रॉबर्ट डिसोजा अमेंबल 2500 रुपये. वॉल्टर डिसोजा फजीर 1000 रुपये. फ्रँकी प्रमिला कुटीना पानीर 2500 रुपये. लॉय पिंटो वरकाडी 200 रुपये. रिनेश अपोस फजीर 500 रुपये. वालेरियन लोबो फजीर 250 रुपये. प्रवीण मोंतेरो मंजेश्वर 500 रुपये. रॉबर्ट पिंटो मगरनाड 3000 रुपये. जॉरम लुविस विटला 2000 रुपये. विलियम रोड्रिगस अँड फॅमिली आग्रा 2000 रुपये. लॉरेन्स डिसोजा फजीर 250 रुपये. डॉल्फी डिसोजा पेरमनूर 500 रुपये. राजेश डिसोजा बोला 500 रुपये. डेनिस डिसोजा मिया पदव 500 रुपये. थॉमस नोरोना कोप्पा 2000 रुपये. जॉर्ज फाइस फजीर 500 रुपये. उर्बन आंध्रादे फजीर 500 रुपये. सिरिल डिसोजा अँड फॅमिली बेल्लोर 500 रुपये.
ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ರಾಣಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು 250 ರೂಪಾಯಿ. ಆಶಾ ಜುಲೈಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೆಲ್ರಾಯ್ 1,500 ರೂಪಾಯಿ. जनाथन कुएलो गोवा 500 रुपये. जोकिम डिसोजा गोवा 500 रुपये. मारिना गोम्स गोवा 500 रुपये. ऑगस्टिन क्रूज 1,000 रुपये. ये आर बेटनिस गोवा 1,000 रुपये. पेडाडे जे क्रूज गोवा 500 रुपये. स्कूर फिरेरा गोवा 500 रुपये. सबस्टियन मार्टिस गोवा 500 रुपये. नायडल अंटोना गोवा 500 रुपये. डेनिस लोबो शंभर 1,000 रुपये. उदया डिसोज अँड फॅमिली वरकाडी 2,000 रुपये. गोवली परिषदेचे सैन्याची नावां ह्या बरी आसात. मनादिक बाब बेंजामिन पिंटो विगात. मनादिक बाब शॉन रोड्रिगस सायक विगात. बहीण जोकिना डायस कोविंताची वडील रोशन डिसोजा उपाध्यक्ष. मार्सेल डिसोजा कार्यदर्शी. श्रीमती गुलाबी मोंतेरो अरकान गुरकान. कामिल डिसोजा इगर्जे वाडो गुरकार. रॉबर्ट डिसोजा एरमडी वाडो गुरकार. विलियम डिसोजा इरा वाडो गुरकार. रजत वेगस कनंतूर वाड्यासो गुरकार. जॉसी डिसोजा पुरनाड वाड्यासो गुरकार. संतोष दीपक डिसोजा लुर्द वाड्यासो गुरकार. मेल्विन डिसोजा पांडिकट्टा वाड्यासो गुरकार. श्री ग्रेशन कुटीना सुनंगल वाड्यासो गुरकार. श्री सलील कुटीना पांडिकट्टा वाड्याचो प्रतिनिधी. श्रीमती रेश्मा मोंतेरो पांडिकट्टा वाड्याची प्रतिनिधी. श्रीमती ग्रेटा डिसोजा एरमाडी वाड्याची प्रतिनिधी. श्रीमती जुलिएट कुएलो सुनंगल वाड्याची प्रतिनिधी. श्री नवीन डिसोजा कुर्नाड वाड्याचो प्रतिनिधी. श्रीमती अनिता मोंतेरो कुर्नाड वाड्याची प्रतिनिधी. श्रीमती हिल्डा डिसोजा इरा वाड्याची प्रतिनिधी. श्रीमती लैला डिसोजा कनंतूर कुटताजे वाड्याची प्रतिनिधी. श्री फेलिक्स कुटीना इगर्जे वाड्याचो प्रतिनिधी. श्रीमती पिलोमिना कुटीना इगर्जे वाड्याचो प्रतिनिधी. श्री मनोज कुटीना अर्कन वाड्याचो प्रतिनिधी. श्रीमती फ्रीडा डिसोजा लूद वाड्याची प्रतिनिधी. श्री मार्शल कुटीना लूद वाड्याचो प्रतिनिधी. श्रीमती स्मिता डिसोजा लूद वाड्याची वैश्य सचेतके. श्रीमती लिल्ली डिसोजा विशंत फाउल सभाची प्रतिनिधी. श्रीमती फ्लोरिन कुटीना श्री संघटनाची अध्यक्षीण. कुमारी मिशन डिसोजा ICYM ची अध्यक्षीण. श्रीमती तेरेजा डिसोजा एरमाडी वाड्याची नेमक संदो. श्रीमती मॉली डिसोजा इगर्जे वाड्याची गौरव संदो. श्रीमती फ्लोरिन क्रास्ता इगर्जे वाड्याची गौरव संदो. श्रीमती लिडिया डिसोजा एरमाडी वाड्याची गौरव संदो. श्रीमती अनिता डिसोजा एरमाडी वाड्याची गौरव संदो. श्रीमती लेन्नी पेरव इरावाड गौरव संदो. Gracias.
मोगाच्या भावना आनी भयणींनो, आतां आमी थोड्याच मिनिटांनी हेर बलिदान भेटोवंक तयाराय करया आनी मीस 10:30 वरार आराम जाता. देखून वाठारांत आशिल्ल्या मिसाक येवच्या सक्कडी लोकांनी इगर्जे भितर येवन बसोंक, भितर जागो नासल्यार मात्र भायर बसोंक थंयसर तुमकां उलो दिता आनी विनंती करता. आसतावन आमी क्रिस्तियानाचो काळ सुरवात करता. क्रिस्तियानाचो पयलो आयतार ती देवस्तुती आज आमी चलयता आनी सांगात आज सांजो जेवास बापाक आमी मान करता आनी आमी सक्कडी एका कुटुंबा भाशेन देवाकार दिवंक हांगासर सांगाता जमल्या. देव आमकां बेसांव दिता. ह्या महोत्सवाचो विशेष संदेश जावन आसा सांजो जेवास उर्बेस्त मिशनरी जावंक प्रेरण. ऑक्टोबर म्हयन्यान पापा फ्रांसिसान आमकां उलो दिल्लो विशेष मिसांवाचो म्हयनो आचरण करूंक आनी तो आमी केला. पवित्र स्नान घेतले आमी हर एकलो मिशनरी ह्या सुवार्ता प्रगट करूंक नमियरलेले मनीस जावन आसा आनी आमकां तें आपोवणें आसा तें आमी मुखारसून वरी जाय. आनी कशें मुखार जाय म्हणल्यार आयचें देवाचें उतर आनी तशें सांजो जेवास बापाची जिणी आमकां शिकयता तें आमी समजून घेवया. आमची सर्ते सवां ह्या आल्तारेर देवाक समर्पिया. बरी भावार्थी जिणी आमची ती मुखारसून व्हरूंक आनी भावार्थांत गूण जावंक क्रिस्ताक साक्ष जावंक गरज आसा ती कृपाय ह्या मिसा वेळार आज आमी मागया. जायत्या जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांकां ह्या आल्तारेर आमी समर्पण दिवया. थोडी गरजेची सुचना. तुमचे मोबायल फोनां पळया, बंद करा ती, म्हळ्यार कोणें स्विच ऑफ करूं ना जाल्यार ती स्विच ऑफ करात. दुसरें कांताराचे करतिल्यो थंयसर आसात ते वापरा. तुमकां कळीत आसली कांतारां थंयसर आसात. गायन मंडळी सांगता सक्टांनी गावची. तिसरें मिसा सक्कडांनी व्हडल्यान जाप दिवची. मागण्याक देवाचें उतर वाचल्या उपरांत देवाचे व्हड उपकार ती पुरो मागणी कडेपटी आमकां विसरतात. ह्या आमची मोत थंयसर आसता. देखून मोत आमचे सगळें गामान सगळी जिणी हांगासर आल्तारीर ह्या देवाच्या उतराक आनी मागण्या थंय आसूं दी. खंडी जावन आमकां हांगासर एक आसर्यां जाता, क्रिस्ताचो अनुभव जाता, हें आमकां कुमोवंक जाता. तर आमी आतां तयाराय करया. मागणें करून हें मीस भेटोवंक
कृपा मागया. म्हज्या सांगाता हे मागणे म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा. सोम्या जेजू सोम्या जेजू अर्गां तुका अर्गां तुका होगळाप तुका होगळाप तुका स्तुती तुका स्तुती तुका आराधन तुका. आराधन तुका आमी आमकांच तुज्या हातांत तुज्या हातांत समर्पण दिता. समर्पण दिता. एमिसाचें बलिदान एमिसाचें बलिदान भेटोवच्या गवळी बापाचेर गवळी बापाचेर सर्याजाकांचेर सर्याजाकांचेर आनी आम्हा सर्वांचेर आनी आम्हा सर्वांचेर तुज्या पवित्रात्म्याक धाड. तुज्या पवित्रात्म्याक धाड. वासपां परगट करतल्यांचेर परगट करतल्यांचेर गायन गायतल्यांचेर गायन गायतल्यांचेर हेर रितींनी सेवा दितल्यांचेर हेर तेची सेवा दितल्यांचेर तुज्या पवित्रात्म्याक धाड. तुज्या पवित्रात्म्याक धाड. देवाच्या पवित्रात्म्या देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे वयर देवून ये. आमचे वयर देवून ये. उर्बेन क्रियाळ रितीन क्रियाळ रितीन या मिसांत आमी सांत आमी वांटेली जावंक तुजो मोग अनुभव करूंक आमकां तुज्या आत्म्याची कृपा दी. देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे वयर देवून ये. देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे वयर देवून ये. देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे 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 देवून ये. आमचे देवून ये. आमचे देवून ये. एक घडीभर मौनपणे मागणे करूया. मुसाचें बलिदान आतां आमी सुरवात करच्याक उबी रावया आनी प्रवेश गीत गावया. 502 पेज नंबर 2 संबळा मंदिरान तुझ्या. भेटोच्या बलिदान
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे असो. मगाळ भावा भयणीनो, आयच्या या दिसाचो महत्व येदळूसू आमी आयकल्ल्या प्रस्तावनांत समजल्या. सम्याक भेटोवंक फुडें सरया. ताच्या पवित्र मिस्तेरांत प्रत्येक जावन पास्काच्या गुटांत म्हणजे मरणांत आनी जिवंतपणांत हे दुळूस आमकां वांटो दिला, तो अनुभव करूंक येवकारिस्त दिला. ह्या येवकारिस्तांत भितर सरच्याक पातकांचें बोगसाणें मागया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्वदिदार देवा आणि तुमकां हो भयणीनो, म्हजे गुन्यांव सांगता, मनां तोंडां चडून वायटातून आनी बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत जावन संभाळ सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां हो भयणीनो, म्हजे खातीर विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, तुवें बसयलेल्या सडवंडराक बऱ्या करण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळोवंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगता सर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. जुदा आनी जेरुसलेमा विशीं आमोसाच्या पुता इजायान दाखयल्लें दृश्य.
अंतिम दिसांनी अशें घडटलें. सरेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उंच उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताजेशी वळोन येतलीं. जायत्यो परजा ताजेशी म्हणटल्यो, येया सरेस्पराच्या पर्वता चडोया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचोया. तो आपल्यो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताज्या वाटांनी चलोवंक पावतले. कित्याक सियोनांतल्यान धर्मशात भायर सरतले आनी जेरुसलेमांतल्यान सरेस्पराचे उतार राष्ट्रां तो न्याय करतलो आनी जायत्या परजा नीत करून दितलो. ती आपल्यो तलवारी मोडून नांगर करतली आनी आपले भले मोडून कोयत्यो करतली. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तलवार उबारची ना. ह्या फुडें झुजाची तयार कोणूच करचो ना. जाकोबाच्या घराण्या हे सरेस्पराच्या उजवाडान आमी चलोवया. देवाचें उतारे. अशी म्हणून लोक म्हणटना केदो वळतो समतोस म्हाका पोगल्यो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा. तुज्या दारवोड्यांचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूतांनी अखंड बांदवळे उपान बांदला आमची सांपावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, कसले वेळगडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतले उठसो वेळ जालो. आमचे तारण आमी सतमनोवंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाट करया आनी उजवाडाची झुजाक वाचा न्हेसया. आमचे साल समकन दिसा उजवाडा जियेतल्या जनांक सहजल्ले जावन आसूं. पोटात पण वा बेबदेपण, कामाचेर वा बास्कलपण, झगडी वा मोसोर आमकां नाका. सोम्य जेजू क्रिस्ताक तुमचे झुजाक आवाज कशें नेसा आनी कुडीच्या वडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडा सोडा. देवाचे उतार हें. देवाचे वडकार.
पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या शिष्यांक अशें सांगा लागलो, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतालो त्या काळारी घडतलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यान लोक खातालो आनी पियेतालो, लग्न जातालो आनी लग्न करून दितालो, आनी पुर्तुगल येवन ते सक्कड वाळून वचसर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशापूत येतालो त्या वेळारी घडतलें. तेदवां शेतांत आसलेल्या दोग दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दांत्यार दोळूंक बसलेल्या दोगे स्त्रिया मदले एकलेक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. देखून तुमी जागृत राव्या. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुमी नेनात. उगडास दवरा, चोर अमक्याच वेळार येतलो म्हणून घोडसो धनी जाना आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पोडन नागोवंक तो सोडचो ना. देखून तुमी आयत रावा, कित्याक तुमी चिंतनातले घडये मनशापूत येतलो. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयण्यानो आनी मोगाळ भुरग्यांनो, सदावत आमी आमच्या हाताक एक वॉच बांदता आनी खंय वचोंक आसा, खंय आमकां एक पयणाचें साधन जावं बस वा रेल वा विमान हाचेर पयण करूंक आसा जाल्यार वेळाच्या की पयलें पावच्या बरी तवळ तवळ वॉच पळयता. आनी आमच्या हातांत वॉच ना तर हेरां कडेन वेळ कितलो, वरां कितलीं जालीं विचारन आमचे उद्वेग उणें करता. आमकां खंयी वचोंक आसा आनी हें पयण निरंतरी, देखून हर एक दीस वॉच पळोवचें आमकां सदांचें. आजय एक नवें वॉच देव आमच्या हाताक बांदता आनी नवो काळ, एक नवो वेळ. आनी हें वॉच आमची वॉचां कशें गुंवता गी तशेंच गुंवता. येदोळ पर्यंत सादो काळ आसलो आनी आज तावन आद्वेंताचो काळ सुरू जाता. पोरूय आयिल्लो, गेल्या त्या वर्सा आयिल्लो हो आद्वेंताचो काळ. परतून परतून एका चक्रा बरी, एका रोदा बरी तो घुंवोन घुंवोन परत येता. आनी ह्या वर्सा आमी पयलें वरास देवस्तुतेचें आराम करता. तरी आमी आदल्या वर्साकच फाटीं वचना, आमी घुंवोन घुंवोन फाटीं वचना, मुखार येता. ही एक नवीच रीत आमच्या देवस्तुतेची
आनी देखून गुंवताना आमी वयर 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 वचून निमाणे शेवटी क्रिस्त म्हणल्या त्या केंद्राक वचून पावता. देखून आमी सकयल 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 गोवन पाताळाक वेचे न्ही, बगार सर्गीच्या राजाक त्या निर्दिश्ट स्थळाक वा स्थितेक सोम्यात एकवटच्याक हो वेळ आमकां सोम्यान दिला तें आमी जाणा. देवस्तुतेचें वर्स बदलता वय आनी ह्या काळांत आमकां दोन संगती हाचे वयर गमन दिवंक ही प्रत्येक जावन देवस्तुती आमकां आपयता. एक जेजूचें पयलें येणें, जेन्ना जशें इसाइयान सांगून दिल्लें आसा, जेरेमियान सांगून दिल्लें आसा, तें आमच्या मोदें हाडच्याक देवान काडिल्लें मॅट. ताका आमी फाटीं पळोवचें पडटा, समजोवंक फाटीं पळोवचें पूण मुखार चलचें. फाटीं पळोवन ताच्या विशयान समजून त्या विशयांत जेजूच्या पयल्या येण्या विशयांत नियाळूं. आनी तशेंच तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा हांव, म्हणून आमी मिसा वेळार गायता तो परत येतलो. देखून जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशयांत आमी नियाळ करूंक हो आनी एक वेळ. हाच्या वांजेलांत तें आमी आयकलें, तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पूत येतलो, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची जडती करूंक सोमी येता परत. पयले फावटीं तो आयलो भोव सादेपणांत, खालतिकायेन, बोळ्यापणांत, ल्हानशें हस्कत मनशा बाळशें जावन. दुसरे फावटी येतलो तो वैभवान, ताच्या व्हडपणान, घनान, मानान आनी राजदळबर हाडनच सोमी येता अशें म्हणून आमकां आमची देवस्तुती सांगता. आनी देखूनच ह्या काळार देवस्तुती पळयशात जाल्यार दोन वांटे केल्यात. आस्तावन 16 तारीख पर्यंत सादारण वाचपां जेजूच्या ह्या पयल्या येण्याक चड गमान दिवच्या बदलाक ताच्या दुसऱ्या येण्याक गमान दितात. आयचेय दुसऱ्या येण्या विशयांतलें वाचप आनी दिसांनी फुडल्या दिसांनी संवसाराच्या अंत काळा विशयांत दुसऱ्या येण्या विशयांत चड गमान दितात वांजेलाचें वाचपां प्रत्येक जावन. आनी 16 तारीख येतावन वा 17 तारीख येतावन 26 तारीखे पर्यंत वा 25 तारीखे पर्यंत जेजूच्या पयल्या येण्या विशयांत ताणें ह्या संवसारांत जल्मोवच्या विशयांत चडीत गमान दितात. आनी देखून हो काळ फाटीं पळोवंक आनी मुखार पळोवंक, फाटलें नियाळूंक देवान केल्लीं महत्कार्यां आनी मुखल्या संगतींक बरवसून रावोंक आमकां उलो दितात. आनी त्या खातीरच आयची महास्तुती हातूंत असले शब्द आसात, तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. जें कितें येदोळूच घडलां तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना देवान जेजू मारिफात आमच्या बाच्यावेचें दार आमकां उगडलें. आनी हे वरवीं धैर्य धरून आमी आतां आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. हो बरवसो आमचो तो वैभवान येता आसतना आमी ताका भोगूंक, ताचो अनुभव करूंक, ताचो संतोश आनी मोग अनुभव करूंक आमकां मेळटलें म्हणून आमी आशेता. ह्या काळाची मुस्तायकी हाका एक सुचक म्हणयत. जांबळी रोखाची मुस्तायकी आमी घालता. नीज जावन असो अर्थ, बेजाराय, निराशा वा दूख वा प्राजीत हें सकट आटापता. मरणाच्या वेळार, करेजमाच्या काळार, आदवेंताच्या काळार सिमिस्त्रेची भेट करतना घालची मुस्तायकी म्हळ्यार हो काळ प्राजितांनी आमी भेटोवचो. तरी रडण्या रुदानांनी न्ही. ह्या काळांत संतोश आसा, कारण हो बोगसाणें हाडचो मात्र न्ही, नवो बरवसो उपजोवचो काळ देखून ह्या काळाची वाचपां, संतोशाची वाचपां. आनी प्रत्येक जावन भोव
दीस सरता सरतना आमचे थंय नवो उमाळो गलची वाचपां आमकां मेळटात. फुलटणचे शीन नावार्दीक बरयणार आर्चबिस्प अशें म्हणटा, संवसारार उजवाड दिल्लो देव काळोखांत आयलो. संवसार सोबीत फुलांनी नेसयल्लो देव विणगो जावन आयलो. देव ह्या संवसाराक फाटल्या बागलान आयलोलो कोणाकच कळ्ळें ना. संवसाराक रचलोलो, तुका आनी म्हाका रचलोलो देव फाटल्या बागलांतल्यान भितर सरला. सोबीत फुलांनी, फळांनी, रुखझडांनी नेटयलेलो हो संवसार केल्ले ते हात आज विणगे दवरले आसात एका नेणट्या भुरग्याच्या हातां बरी. आनी देव मनीस जावन जल्मल्ले हे घडीत थोड्यांक मात्र कळीत जालें. तो फाटल्या बागलांतल्यान आयला. तुतुरीच्या नादान भेंडा वाजपान तो येवंक ना. ताच्या बदलाक तो काळोखांतल्या लोकांक उजवाड कसो आयला. देखून आयची वाचपा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां दुसऱ्या येण्याक चड गमान दितात तरी हे समाधानाचे दीस आमकां सांगून दितात. ताचें पयलें वाचप आमी पळयलें इजाइयाच्या ग्रंथान. समाधानाचे दीस, झगडी पयस करचे, तालवारी मोडनो तांणी जगल करची, नांगोर करचे आनी भाले मोडनो तांणी कोयत्यो करच्यो आनी नवें लुवण करच्याक ह्यो कोयत्यो वापरच्यो. सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतलें आनी जेरुसलेमातावन सरेस्पराचें उतर राष्ट्रां मदें तो न्याय करता दितलो. त्यो सगळ्यो दीस आतां थंय आराम जाता. जेरुसलेमातावन देवाचो न्याय नीत, देवाची समजणी संवसाराक परगट जाता. आनी नीज जावन तशेंच घडलें. जेजूच्या जिवानपणा उपरांत जेरुसलेमातावन जुदेया, सामारिया आनी संवसाराच्या पोंत पर्यंत तुमी वचत जाय म्हणून देवाचें उतर परगटी जाय, शुभ वर्तमान सांगत जाय म्हणून ताणें आमकां सांगून दिलें. इजाइयान कितें 700 वर्सां आदीं प्रवाद केल्लो तो 700 वर्सां उपरांत जेजूच्या जिवनपणा मारिफात हो प्रवाद आतां सिद्ध जाला आनी आमचे मदें जेरुसलेमातावन आज पर्यंत देवाचें उतर गसता. आनी लोक जेरुसल्याक हारी हारीन येता. हर एका वर्सा कितलो लोक सोम्याच्या त्या दोंगराक वेता भेट करूंक. जेरुसलेमाचें टॅम्पल ना तरी सोम्यान ताच्या मोरणाची समाधी आमकां एक रुजवात दवरल्या जावन आनी थंयसर लोक थंय तावन ताचें उतर परगट जालें देखून थंयसर ताका मान करूंक येते आसा. जें कितें इजाइयान सांगलें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तें आमकां आज मेळ्ळां. पवित्रोत्मय आयिल्लो जेरुसलेमांत. पयले फावटी पंतेकोस्ता दिसा धाराळ मापान तो वतुल्लो आनी ताचे मारिफात सगळ्या संवसारार आपोस्तल शुभ वर्तमान परगट करूंक लागले. आनी तांणी बरोवन घाल्लें आनी तांच्या सिसांनी बरोवन घाल्लें आमच्या हातांत आसा, आमच्या तोंडांत आसा, आमच्या काळजांत आसा. देवाचें उतर कोण आमकां हाण दीत, आमकां कोण सांगत 2000 वर्सां आदीं जेजून सांगलें म्हणून आमी कोणेय म्हणचें बरी ना. तें आमच्या हातांत आसा. आमच्या आमच्या भाशेनी आमकां तें दिलां. सांजुजे वास हें देवाचें उतर वाचलो. जो बायबल आमच्या हातांत आसा तसल्याच पुस्तकांतलें वाचल्लो, नियाळिल्लो, आपल्या लोकाची, प्रत्येक जावन क्रिस्तांवाची परिस्थिती पळोवन आपणाकच मोरयेचो गुलाम जावन समर्पण दिता. मोरयेचो गुलाम आनी आपुणूच आपणें वचत जाय, कश्टांत आसल्या आपल्या भावंडांक शुभ वार्ता परगट करी जाय म्हणून भायर सरता. ताका पयलींच आशा आसली सुरवेर तावनूच श्रीलंकाक वचत जाय. श्रीलंकांत थंय कॅल्विनिस्ट पंगडाचे क्रिस्तांव आसात, कातोलीक धर्माक दग दयतात, कातोलिकांचे हर एक संकेत मोड उडयतात, इगर्जो नाश करतात आनी कातोलिकांनी तांच्या घरा भायर कसलेच रूपकार क्रिस्तांवपणाचे ह्या कातोलीक धर्माचे दवरनाशें आड व्हरतात. तसल्यांक बाबर्थ परगट करूंक असले तांचे उपाद्र सोसूंक ताकानासतना लोकांनी तांची खबर धाडून दिल्ल्या वेळार गोंयांक हो ह्याजाक भायर सरता. तरी पूण वडिलांनी ताका परवानगी दिनासतना तो केनाराक आयिल्लो आनी आमच्या गांवांत प्रत्येक जावन ह्या तळाक तो येवन पावलो. कुंदापूर, गांवगोळ्ळी आनी रुजाई आनी हांगासर ताणें वावर केल्लो. त्या विशयांत तुमी खंडीत सविस्तार जाणात. हाचें देव वाक्य आसा,
सांजूचे वास आमकां जेजूचे मिशनरीन जावंक एक प्रेरण उर्बेस्त मिशनरी जावंक पापा फ्रांसीस आमकां प्रत्येक जावन उलो दिता आमी सीस आनी मिशनरी जायचे म्हणून मिशनरी डिसायपल्स सीस जावन आमी ते केंद्र जावन असल्या क्रिस्त थंय येता ताच्या पांयां ताळ बसता खंय आसल्यार ताचो सीस जावच्या जेजूच्या त्या केंद्राक वेता मिशनरी जावच्या त्या केंद्रांत हांव संवसाराच्या चाराय कुशींनी वेता देखून हें डबल वा दोडतें एक पैण म्हणयेत एक वाटेन आमी क्रिस्त थंय येवचें त्या केंद्राक आनी एका वाटेन त्या केंद्रांत हांव संवसाराच्या चाराय कुशींक वेचें संवसाराच्या अखेरी पर्यंत वेचें आनी असलें पैण करूंक जुजे वास हांव डेलो आनी ताका वचोंक कश्ट मारल्या वेळार प्रत्येक जावन आमच्या ह्या मंगळुरांत ताचें मिसांव काम करूंक कश्ट मारल्या वेळार पाद्रवादो प्रपागांदा आनी हाच्या मदें आसल्या त्या कश्टां वा ना समजणें मारिफात हांगा तो फाटीं गेल्लो हांगाच्या विगार जलालाक दिंबयेर पडोवन ताणें ताचें विधेयपण दाखयल्लें आसा तशेंच विकार अपोस्तोलिकाक आनी ताच्या उपरांत फाटीं गेल्लो तो जेजुवितांची माहिती विसारता आनी माहिती विसारन एका दुर्बळ्या बरी एक भीक मागतेल्या बरी वा एक काम येल्या बरी तो श्रीलंका वेता कित्याक ह्या जाग जावन गेल्यार ताका खंडीत रीग आसची ना हर एका ह्या जागाक श्रीलंकात हांव धांवडायल्लें देखून एका साद्या मनशा बरी वचून फकत एका कोंताच्या गुर्तान लोक ताची वळख धरता कोंत कथोलिकांचो प्रमुख संकेत कोंत आसा म्हणल्यार क्षण हो खंडीत जावन कथोलीक म्हणून जाण आसले लोक बियान आसले लोक सवकास भायर येतात आनी जुजे वासाक ताचे थंय आसलें तें याजाकपण वळखतात आनी सवकास ताका ताच्या बळेपणाक लागून ताच्या सादेपणाक लागून तो लोकांक मोगाळ जाता आनी मागीर उक्त्यांनी देवाक ताचो वांजेल देवाचो वांजेल सोम्याचो वांजेल प्रगट करता सोमी कसो कालतो जालो फाटल्या बगलांतल्यान आयलो तशेंच तीच रीत जुजेवासांनी वापरली सादेपणाची खालतिकायेची व्हडलो आडंबर नातली तरी पूण ह्या साद्या जिविता मारिफात व्हड कामां करूंक शकलो आज आमकांय तसलीच वाट धरूंक सांजुजेवास प्रेरण दिता आमी वासी जाय म्हणून तो वांजेल आमी विचारूंक जाय आमी येदोळ पर्यंत हो वांजेल वास लागी सगळो मातेवाचो वांजेल धरन उगडापण ग्रंथ पर्यंत नवो सल्लो आनी देवाचें उतर उत्पत्ती ग्रंथांत निमाणें पुस्तक पर्यंत वा उत्पत्ती तावन उगडापण पर्यंत एक पावटीपणी हो वांजेल आनी सगळें देवाचें उतर आमी वाचलां आमी वाचूं ना जाल्यार आमी कशें मिशनरी जावचें आनी देखून आमी त्या केंद्राक फाटीं येवचें म्हळ्यार दिसपडतें वांजेल वाचचो नवो सल्लो प्रत्येक जावन तांतले 4 वांजेल आमी वाचचे तें सोम्याच्या त्या केंद्राक फाटीं येवचें आनी थंय तावन आमी आमच्या वावरा तळाक आमच्या कुटुंबांत आमी खंयसर आसांगी ताचें नांव सांगचें आमी कातोलीक प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत हेरांक जेजू विशयान सांगलें भोव उणें आमकां एका तराची भिरांत आमकां विरोधपण आसा म्हणलें आमी तवळ सांगते आसा शिवाय लोक सोम्याक काण घेवंक हांव देतात म्हणलें सांगचें बारी उणें लोक जेजू क्रिस्ताक वळखूंक आश येता म्हणलें आमी सांगना आमकां विरोधपण आसा आमकां दोगदोणी आसा आमकां कश्ट दितात हें मात्र सांगता आनी तशें आमचें बोळ दीस वेता आमींत मोडचें आसा पूण निजान पळोवंक गेल्यार मनशांक वैयक्तीक रातान भेटता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ती सोम्याक काण घेवंक तयार आसात हांवें मस्तपटी अनुभव केला एकल्या मनशा कडेन उलयत आसतना आमच्या गांवच्या पुलीस सयत कमिशनर सयत या पॉलिटिशियन सयत ह्या इतर मनीस उंचल्या हुद्द्यार आसले राजकारणी जावं दी आनी कोणी जावं दी आमी वैयक्तीक तरान बसून जेजू विशयांत उलयता आसतना तांकां समजोवंक आशा आसा देखून आमी म्हणून नजो आमकां दोगदोणी आसा म्हणून आमकांच आमी सकयल घालन आमचो स्पिरिटूच चिवोवन काडच्या बदलाक आमी निरंतरी सोमीच्या त्या वांजेलाच्या त्या केंद्राक ये जाय दयपुरतें त्या बांयतलें उदक आमी पिये जाय आनी थंय तावन हर एका मनशाक आज हांवें एकल्याकपणी जेजू विशयान सांग जाय म्हणलो निर्धार कर जाय आज एकल्याकपणी आनी ही सारी आमी आज हांवें सोम्या विशयांत कोणाक म्हणी सांगलांगी
ताणें जर तर जीव रिस्केर गेलो आमकांय तसल्या महान कार्याक सांजुजेवास प्रेरण देखून आमी आमची भास बदलूंक जाय, आमची उलोवची रीत बदलूंक जाय, आमचे थंयच आमच्या भावार्था थंय अभिमान भोगचे दीस ये आनी जुजेवास ह्या पुण्य तळातावन आमकां प्रेरण दिवन दी हर एकल्याक तसो सोम्याचो वांजेल ताणें पाळिल्ल्या बरी गाजयिल्ल्या बरी आमी पाळूंक आनी गाजोवंक तो आमकां आमचे पासत आमकां मागून सोम्याची आशिर्वादां मागून धाडून दी म्हण मागया. आमी उबे रावन आमचो भावार्थ आतां परगटया. सत मानता देवा सरपतराव बापा सर्ग आनी प्रथमेच्या रचणारा जेजू क्रिस्ता तेजे एकलाच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र दिसलो आमको आर्मयेतां जल्मलो हांव सदकाळाने ताका उत्साह जडलो तो मेलोन ताका घेतलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तो मेल्यान तो परतून जिवन जालो चडलो सरपुतार त्या बापाच्या उज्या बसला थंय तां जिवांनी मेल्यांनी सूर्य जालो. सत मानता पयत आत्म्याक कथोलीक पयत सभेक भक्तांचो एक तांचे भक्ताणे कुडीचे जीवनपण सत्नाचें जिवीत आमेन. आमचो देव आमच्या सांगात आसा, आमकां तो सोडून घालिना, निरंतरी आमचे मागणे आयकता. हें बरवशान पात येवन आतां आमची मागणी सोम्या मुखार दवरया. कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसयला तांचोय आमी उडास करया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी एवकरिस्ताच्या संभ्रमाचो अर्थ जियोन जेजूची सुवार्ता आख्या संवसारार परगटचे खरे मिशनरी जावंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत तुज्या पुता जेजूची बरी खबर परगटोवंक सर मुखेल्यांनी कमर बांदाशे तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या विविध राष्ट्रांनी तुज्या पुताची बरी खबर परगटच्या सर मिशनरींक तूं उर्बा बरी भलायकी आनी तृप्ती दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितीच्या पिडेक कश्टाक बली जाल्ल्या आमच्या भाव भयणींक धैर्य आनी सांगात दिवंक आमचे तांव निस्वार्थी मिशनरी उपजय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवाजनांनी जेजू श्रेष्ठ मिशनरी थंय आकर्शीत जावन संवसारान सर्गीच्या राजाचे दूत जावंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू जेवास बापाच्या पुणशेताच्या महापरबेक आयिल्ल्या सर यात्रिकांनी मिसा वावरातय तांची जबाबदारी वळखून सांजू जेवाजा बरी उर्बेस मिशनरी जावंक तांची मनात उजवाडाय. तशेंच ह्या वार्षिक महापरबेक आदार दिल्ल्या सर्वांक तांच्या वावराक आनी उदारपणाक तुजी बेसांवां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या ह्या मेजाबावारी जमलेल्या आमी सर्वांनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या वडिलांनी आनी सर सांद्यांनी दिसपट्टे तुजे कुशेन प्रमाणे जिवन आपूण क्रिस्तांचे मिसांव म्हणले समजून सुवार्ता प्रगट करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया. सर्गीच्या आमच्या मोगाळा बापा जुजेवासाक आमचो शारोती करून आमच्या खातीर विनवती कसो मजतदार जावन तुवें आमकां दिल्ल्याक ताच्या जिविताचें प्रेरण आमच्या गांवांत आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ताचे बरीच सर्गींच्या तुज्या पुताचो जेजूचो आनी ताच्या वांजेलाचो मोग करून हेरांकी हो वांजेल परगट करूंक ही बरी खबर हाडूंक आनी साबारांच्या काळजांत नवो बरवसो घालूंक आमकां आदार दी. कश्टांत बरवतल्या हर एकल्याच्या जिवितांत जेजू एक नवो बरवसो दिता तें आमच्या मारिफात तांकां समजोव दी. देखून आमकांय धैर्यान तूं बर तुजो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक पान संख्या 6 पेज नंबर 6.
उंड वो आईन बाप्पा ओपून घे. म्हज्या भाव भयणीनो तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. आपल्या आमच्यानी सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें ताचेच वरवीं ससनाची सडवण जोडूंक आमी पावशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दैर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते रातीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडटोसो गुट परगटुया. बापा आमच्या सडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल
आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भो भगेवन दावकार मोरयेच्या तिचो पती भगेवन जुजे तुज्या धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या भगेवंत जुजे वासाच्या आनी समेस्त भक्तां सांगात तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे भले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या आनी पीटर पाऊल सल्दाना आमच्या गोवळे बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त घोवळ्या आनी मण्यारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुरिस्त गतीन संवसारांत अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासांत तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो दास आमकां दी आनी आमचे चुकेल्या शितां तशी आमची पत्ता भोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिवं नाका, उपरांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोगासान एकवट सगळ जावं, एकामेकाक शांती दियात. आमची काकूत
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोण लाभलेली आमी सुभागी. सुम्या तेंचे भितर येवचे म्हाका कळना, तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. भावांनो आनी भयणींनो, आतां पवित्र कुमगार सेवसो हो वेळ. आज गवळी कारणाक लागून कुमगार जिबेरस सेवंकू तुमच्या लागीं हांव विनंती करता. म्हणयारी क्रिस्ताची कूड म्हण सांगतना आमेन म्हण व्हडल्यान भावार्थाची जाप दिया. आनी तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर येवन तुमी कुमगार सेवसो. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಥೋಲಿಕರಿಗೆ ಒಂದು, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. कुमगाराचे गीत आम्ही गाऊया. पान संघ 7 पेज नंबर 7 जिविताच्या ओंडया.
उभे राहूया, प्रार्थूया. देवा, आमच्या बापा ससनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आणि या 2 दिसांच्या संवसारांत अतिर्वस्तूमध्ये आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूचो मोग करूंक आनी सदां बाळतेल्या देण्याक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता, तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सतमानतात आनी नव्यान येतो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या परजळान सर पोतवेदार आनी काकुळदार देव तुमकां पवित्र करून आपल्या आशिर्वादान बरो. या जिवितांत तो तुमकां भावार्थान थीर आनी बरवशान संतोशी आनी प्रितीमोगांत उर्बेस्त आनी सुटसुडीत करो. आमचो सडवणदार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यात, तशेंच महिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सस्नेक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सरपोद्वेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. एक घडी बसया. सांजुजेवास बापाक समर्पण दिल्या ह्या पवित्र तळाची वार्षिक महापरब आनी आज 4थो दीस आनी ह्या 4थ्या दिसाचें हें संभ्रामीक मिसाचें पवित्र बलिदान देवा कर्गां जावन आमी भेटयलें. सांजुजेवास बापाक आमचो पात्रोन जावन दिल्ल्याक आनी ह्या बराबर ताच्या सवळेंत जियोंक आमकां समेस्तांक फावो केल्ल्या खातीर देवाक आमी दिन वाजता. ह्या फेस्ताचें हें संभ्रामीक मीस आमच्या गोवळे बापांनी भेटोवंक जाय आनी ह्या बराबर आमचे समेस्तां खातीर मागोवंक जाय ती आमची आशा. आनी ह्या खातीर तांकां सोडून 6 म्हयन्या पयलेंच ह्या फेस्ताचो दीस आनी वो वेळ थिरशिलो आनी तेन्ना तांणी संतोशान सांगलें, खंडीत हांव येतां. आदवेंताचो पयलो आयतार आनी त्या दिसा ह्या स्पिरितान हे मिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटोवया. आनी ह्या भाशेन गोवळे बापांनी 6 म्हयन्या पयलेंच ह्या विशयांत चिंतप आटयलें आनी आज ह्या संतोशान ते आमचे सांगता. वेळार बेगीनच ते हांगासर ह्या पुनशेता येवन पावल्यात. पुनशेताची भेट करून ते जाग्याक हे पावटी इशीन गेले. विनवणे पंगडा कुशीन वचून उपरांत खुमसारीच्या त्या कुशीन वचून मानाच्यो वाती दिवन हे मिसाचें पवित्र बलिदान ताणें भेटयलां.
सांगतास अर्थबरीत आपुरबायसो प्रसंग तांणी आमकां दिला. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान ह्या पुनशेतीच्या कार्यकारी समितीच्या नांवान आमच्या गोवळे बापाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांची विशेष तांचो हुस्को विशेष तांचो मोग नेस हाज बगार हर एका दिसा म्हळ्या बरी ह्या पुनशेता विशयान ते चिंतात आनी आमचे गतीर मागतात. तांकां परत हांव तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान देव बरें करूं म्हूण सांगता. आमचो विगारवार भोवमनादीक जेबी सल्लान ह्या पुनशेता विशयान सदांच तांचे लागीं बरें उतर एक आसा. ते पयर तावन आसात आमची सांगता. आज परत ह्या प्रधान मिसाक ते आयल्यात साबेठवणी तांणी केल्या. ह्या पुनशेता विशयान सदांच बरें उलोवन बरें मागतात. तांकां हांव तुमचे सुमेस्तांच्या नांवान देव बरें करूं म्हूण सांगता. ह्या मिसाचेर साबेठवणी केल्ल्या सर्व आमच्या याजक भावांक आनी सांगता जायते याजक थंयसर कुमसार असो सक्रामेंत दिवच्याक थंयसर आसात आनी हांगासर अशी याजकी कंडी जावन मिसाचें निमाणो वांटो जाल्या उपरांत सभा सालाक बसून थंयसर कुमसार असो सक्रामेंत दिवच्याक कुमो करतले. तांकां हांव सर्व देव बरें करूं म्हूण सांगता. परतावन सर्व हांगासर जावच्या ह्या मिसाची कार्यनिर्वहण करून फावतें मार्गदर्शन दिवन आसा आमकां मंगळ ज्योती केंद्राचे डायरेक्टर मनादेव बापू विजय मचादो. तांच्या ह्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना जायतो तेंप थावन ही सगळी मांडावळ तांणी केल्या. तांच्या आनी तांच्या सगळ्या सिबंदीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसाक आपुरबायचीं कांतारां आमकां गावन सगळी देवस्तुती अर्थाबरीत केल्या. आमच्या मुडीपूच्या कंतारिस्तांनी तांकां तरबेत केल्या. सहायक विगार बाब शॉन रॉड्रिगस, संगीत मेस्त्री श्री सायमन पायस बाजाल, वाजंत्रां खेळोवंक सैरीं जावन आयिल्ल्या सगळ्यांक आनी संगतास कंतारां गायलेल्या आमच्या मुडीपूच्या क्वायरिस्तांक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. परतावन प्रधान मिसांत सगळ्यांकी आमचीच ही क्वायर पंगड ते क्वायर करून आसा. तांचे सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आपुरबायचो सावंड्स आमकां दिला. सोजा सावंड्स ताचो मालक श्री लॉरन्स आनी ताचे सगळे सिबंदी धर्मानोर फिरगोजीची तरी विशेष तरान तो हांगासर ताची सेवा दिवन आसा. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. भायर सगळें पुनशेत वीज दिव्यांनी सोबयलां आनी ही सोबाय तुमी राती येवन पळयजय. ही सगळे वीज दिव्यांची सोबाय आमकां दिल्या वेलंकणी लायट्स कुतार ताचो मालक आनी ताचे सगळे सिबंदी तांचे सेवेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पुनशेतांत 200 सडीत सांजुजेवास बापाचे सैनीक स्वयंसेवक वा व्हॉलंटियर्स विविध जाग्यांनी निरंतर तांची सेवा दिवन आसात. ह्या सर्व स्वयंसेवकांक आज प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. भायर शामियान सगळीं खत आलां, सगळीं मेजां, जेवणाची सगळी साहित्य ही सगळी आमकां तयार करून दिल्या. आमच्या पिरगजेचो BJV शामियाना ताचो मालक श्री विजय डिसोजा आनी ताच्या सगळ्या सिबंदीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर जावचें सगळें कार्य ते संवसारभर लोकांक पळोवंक जाय आनी ह्या खातीर ह्या वर्सा दिव्यवाणी YouTube चॅनल हातूंत हो सगळो लायव्ह प्रसार जावन आसा. विनोद फेर्नांडीस आनी ताचें कुटुंब म्हणयत वा विनोद गंगोळे आनी ताचे पूत आनी ताचें सगळें कुटुंबच हातूंत विनोद केलां. आनी ह्या खातीर दिव्यवाणी पंगडाक तांच्या विशेष सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पुनशेताक येता आसतना तुमकां एका तरेचें मागण्याचें वातावरण मागण्याची ऊब मेळटा आनी ह्या खातीर विनवणे पंगड निरंतर थंयसर मागणी करून आसा. हांगासर आमच्या सर्व भक्तिकां खातीर ते मागोवन आसात आनी सांगता कुमसाराकी तयारी करून थंयसर आसात. विनवणे पंगडाचें मुखेलपण घेवच्या आमच्या वाड्याचो आमेंबळ पिरगजीचे विगार
मनादी बाप लॉरेन्स मस्करेनस आणि संगताच्या विणवणे पंगड संगता थंयसर निरंतर मागणे करून आसा काटेल पिरगजीचे विगार मनादी बाप मायकल मस्करेनस तांच्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थंयसर तिसेन कुमसाराची मांडावळ आनी थंयसर सर्व स्वयंसेवकांक फावतें मार्गदर्शन दिता. एल्यार पदवचे विगार मनादी बाप गिल्बर्ट सोजू तांच्याय ह्या सेवेक देव बरें करूं म्हूण सांगता. ह्या पुणशेतांत खंयसर कितें कोण आसा कसली सेवा मेळटा कितें जाय हाचे सगळें भोव अपुरबायेचें कार्यनिर्वहन करून आसात ते एक जण मेस्त्री. आमच्या पिरगजेसो श्री लिओ डिसोजा, आमेंबळ पिरगजेसो श्री लान्सी आनी श्री फेलिक्स तेगी जण शिक्षक मेस्त्री म्हणजे तांकां आनी ह्या खातीर पोरतावन निरंतर तांची कार्यनिर्वहन करची सेवा करून आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचें पुणशेत आनी ही सगळी इगर्ज फुलांनी सुरंगार आयल्या श्री फेलिक्स कुठिना आनी ताच्या संगात्यांनी तांच्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही आल्तार पुणशेतांत रेलीक दवरले आल्तार, संगतास विनवणे पंगडाळे सक्रामेंत दवरले आल्तार आनी आमच्या मागणेच्या ध्यानाक गोंयन थंयसर आल्तार सगळी सोबयल्या आमच्या होली फॅमिली ऑफ नाझरेथ कॉन्व्हेंटाच्या धर्म भयणींनी तांकां हांव आभारी जावन आसा. हे पुणशेताची समिती आमच्या हांगासर आसी. ह्या पुणशेता विशयान सदांच संगता मेळटा आमी चिंतप आमी आटयता आनी ह्या बराबर पेस्ताचो जाबाजो आनी हांगासर जावची सर्व भक्ती कार्य कशी ह्या विशयान मांडावळ घालतात. पुणशेत कार्यकारी समितीच्या सर्व सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पिरगस घोबळेक परिशद फाटल्या 3 वर्सांनी विशेष सेवा पिरगजेची आनी ह्या पुणशेताची तांणी केल्या आनी ह्या बराबर ह्या फेस्ताक जायती थायराय मांडावळ चिंतप तांणी आठयलां. पिरगस घोवळेक परिशदेक फाटल्या 3 वर्सांनी तांणी दिल्ल्या विशेष सेवेक आज गोवळे बापांनी तांकां मानाची वात दिवन मान केला, सन्मान केला. तांच्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाप लॉरेन्स डिसोजा वलाविनाहळी तांची वस्ती तरी हर एका शुक्रार हांगासर कावन्सिलिंगाक ते येतात आनी ह्या फेस्ता वेळार विशेश तरान क्रिस्त प्रसाद वणच्या लायक म्हणयारांक फावतें मार्गदर्शन दिवची जबाबदारी तांणी घेतल्या. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाप मायकल डिसोजा बोळा पिरगजेचे विगार संपर्क माध्यमां विशयांत विशेष तांचो वावर आनी ह्या खातीर वेळा वेळा हांगासर ह्या माध्यमाक तांची न्यूज माध्यम म्हणटा आमी तांकां ते खबर दिवन फावतें मार्गदर्शन दिवन आसात. तांचे सेवेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. विजय अडकचे विगार मनादी बाप एडवीन मॉनिस म्हज्या नांवान सर्व याजकांक स्वागत मागचो वावर करून आसात आनी सर्व याजकांक धर्मिकांक ते सुदासून आसात. फादर मुल्लास होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज हाची सिबंदी फर्स्ट एड मेडिकल वा ही कुमोक दिवच्याक ते हांगासर परतावन तांचो निरंतर वावर करून आसात. दाक्तेर आनी सिबंदी तांच्या डिरेक्टर मनादी बाप रोशन आमचे संगता आसात आनी सर्व धाकटे तांच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. कोणाचे पुलीस स्टेशनाचे पुलीस सिबंदी परब्रेस्तांव आमचे संगता निरंतर तांचो वावर करून आसात. कोणाच्या पुलीस ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. दोग जण दियकोन आमचे संगता आसात. आपुरबायची सेवा ते दिवन आसात. दियकोन अश्विन पानीर पिरगजेचे खरमेलीत ते पानीर पिरगजेन ते सेवा दिवन आसचे. संगतास दियकोन सुनील बाजाल पिरगजेन ते सेवा दिवन आसचे. दोगी खरमेलीत दियकोन ते आमचे संगता तांची सेवा दिवन आसात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर फोटोग्राफी करून आसात केशव स्टुडियो मळीपो. संगतास लॅन्सान पेशवेत आनी अश्विन तांचे सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा.
ह्या पुणशेतांत ह्या वर्सा प्रत्येक थरान यूथ वा तरणाट्यांची एक विशेष सेवा आमच्या ICYM संघटनाक तांच्या विशेष सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. LR पदावचें बँड हांगासर आयलां. पाद्र्यापाक LR पदावच्या संगतस बँड मिनिस्ट्री भुरग्यांचें हें बँड हळू येताना इल्लोसो वेळ जालो. साहेबाक काण घेवंक तांकां कितेंगी हांवची तांकां ट्राफीक बंद जाली काल्यांगी तेगी तरी पूण मागीर आमी आयकलां आतां परतून आसतली दनपरा प्रांती हें बँड आसतलें तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोडी पोगारांक एक तिळसोनी फाल्यां सोमाराचो दीस नितळायचो दीस त्या खातीर वाड्यावार ही नितळाय करच्याक खंयसर आमी वाड्यावार बंटिंग्स घालां तें थावन त्या खातीर मोडीपो बस स्टँड थावन ह्या पुणशेता पर्यंत गोरकाराच्या मुखेलपणाखाल ही सगळी नितळाय फाल्यां सकाळीं 8:30 वरां थावन 10 वरां भितर जातली. त्या खातीर 8:30 वरां भितर वाड्यावार तांणी येवन ही नितळायची जबाबदारी घेवच्याक हांव आपोवणें दितां. आनी येवच्या आयतारा हांगासर आमी अर्गां दिवचो दीस 10:30 वरांचेर मीस उपरांत मावल्या मापन मोला मापणी आनी उपरांत फिरगसगारांक हांगासरच जेवण. आतां परत तुमकां सगळ्यांकी फेस्ताचे उल्हास हांव फाटयतां. सांजुजे वास बाप तुमकां सुमेस्तांक मिशनरी वावरा खातीर प्रेरीत करून दी आनी तुमचे खातीर देवा लागीं मागोवन दी म्हूण सांगून म्हजें मागणें जावन आसा. आतां हांव गोबळे बापा लागीं विनंती करतां. थोड्या प्रायोजकांक मानाची एक वात दिवन तांचे खातीर तांणी मागज हे म्हूण गोवळी बापांनी मुखार येवन हांव ही नांवां सांगता आसतना ह्या प्रायोजकांनी मुखार येवन गोवळे बापाच्या हातांतली ही वात स्विकार करच्याक हांव आपोवणें दितां. ₹5,000 वयर श्रीमती लायली डिसोजा पांडेगट्टा बेंगलोर ह्या परबेक विशेष तरान वस्त फाटतीकलां तांणी बेंगलोर थावन हाडून दिल्यांत तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. PUCL रॉड्रिगस 11 इलेक्ट्रिकल्स बंटवाळ अग्रार आनी ₹10,500 दिल्यात. मात्र न्ही ह्या पुणशेताक एक हाय मास्क लायट्स दिल्यात, खांबो दिला आनी त्या खांब्याक 3 लायट्स तांणी आमकां उदकसून दिल्यात. ताच्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फ्लोरीन पिंटो आनी कुटुंब तांणी 50 किलो तांदूळ आनी गोड आनी साकर दान केल्या. जयसन ऑल्विन आनी कुटुंब फेर्मानूर 100 किलो तांदूळ तांणी दिला. बेनेडिक्ट डिसोजा इगचे वाडो ₹5,000. स्टीफन प्रकाश वेगस इगजेवडो ₹5,000. लोविस डिसोजा आनी कुटुंब येरमाटी 5,000. विल्सन पिंटो आनी कुटुंब मँगलोर 5,000. आयरेन वेगस आनी कुटुंब पांडेगट्टा ₹10,000. गॉडफ्रे लोबो कोप्पा ₹15,000. सिसिलिया पायस बेंदूर ₹5,000. शिरोडा प्रोग्रेसिव्ह अर्बान कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ₹5,000. हांकां सर्वांक आमी विशेश तरान देव बरें करूं म्हूण सांगता. हेक्टर आनीक प्रसिल्ला क्रास्ता उडोवपी आयच्या फेस्ताचे प्रायोजक ते जावन आसात आनी ₹50,000 तांणी दिल्यात. तांच्या खासदाराचो आज रुप्योत्सव. तांकां आमी प्रत्येक तरान उल्हास पटयता, सर्व बरें मागता. सांगतास नावीन रॉबर्ट मोंतेरो लोर्दवाडो ह्या फेस्ताचे प्रायोजक ₹50,000 दिल्यात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा, सर्व बरें मागता. सांगतास पावल रॉड्रिगस आनी कुटुंब हामेंबळ ह्या फेस्ताचे प्रायोजक ₹50,000 दिल्यात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. रेम्मी ज्योती लोबो पानीर आमंत्रण पत्राचे प्रायोजक ₹10,000. इजाबेला फर्नांडीस डेकोरेशना खातीर ₹10,000 दिल्यात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. बेलचरचे वेगस सुनंगला वाडो गितांच्या करतले खातीर ₹5,000 दिल्यात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांगतास हांगासर आज आमचे सर्व आल्तार भुरगीं सोंपतात. विशेष तरान तांणी आज सेवा दिल्या. सर्व आल्तार भुरग्यांक देव बरें करूं. आमच्या गोवळे बापाक आमी
मोगान मान करूंक वाशेत हांव एक फुलांचो तोरो दिवन आनी सांगातास आमचे पूर्ण शेताचें एक कॅलेंडर दिवन तांकां आमी सन्मान करूंक वाशेत हांव पिरगस गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी आमचो सहाय्यक विगार बाब शॉन रॉड्रिगस तांणी मुखार येवन वो मान करी जाय म्हूण हांव विनंती करतां. देव बरें करूं. आमकां समेस्तांक ह्या फेस्ताक आपोवणें दिल्ल्या आनी इसर मांडावळ करूंक मुखेलपण घेतिल्ल्या हांगाच्या पुनशेताचो निर्देशक बाब बेंजामीन पिंटो आनी ताचो सहाय्यक बाब शॉन तांकांय आमी फेस्ताचे शुभाशय पाठोवया आनी तांकां अभिनंदन पाठोवया. थोड्यो गरजेच्यो कळोवण्यो. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, हे मंगळूर दिएसीचें अधिकृत पुनशेत जावन आसा हें आमकां सगळ्यांक कळीत आसूंक जाय आनी हेरांकय आमी सांगूंक जाय. देखून तुमकां आज देव बरें करूं म्हणटाना हांगासर आयिल्ल्याक येवच्या वर्साची डेट आतांच मार्क करा. डिसेंबर 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 हांगासर ही परब महोत्सव चलतलो. देखून तुमच्या इश्टा मंत्रांक हेर गजातावन तुमी आसात सगळ्यांक तुमी सांगा जाय तांणी एकपोटीपणी हांगासर येवन सोम्या जेजूचो तो मोग अनुभव करूंक जेजुजेवासान आमकां प्रसार केल्लो तो साध्य जातलें आनी तुमी मिशनरी जावंक पावतल्यात. दुसरें आनी हेर मिसां हांगासर ह्या परी आसात. आज दनपारां 2 वरार आनी सांजेर 4 वरार कन्नडा भाशेन मीस बेलतंगडीचो धर्माध्यक्ष ते भेटयता. हांगासर तुमच्या शेजारा या कोणाक वळख आसा कन्नडांत मिसा येवंक तांकां तुमी ही खबर पावीत करीत जाय. आनी ताच्या उपरांत सांजेर 6 वरार आनी निमाणें मीस 8 वरार आसतलें. तशेंच आज हांगासर आतां निमाणें कांतार जाता आसतना ताच्या पयलें गवळी बापू ताचो संदेश दिता आनी पिडेस्तां खातीर मागणें म्हणटा. तें जाल्या उपरांत निमाणें कांतार जाता आसतना हांगासर आसले याजक आनी प्रधान सेवक तुमच्या तकलेचेर हात दवरून मागणें करतात. ताच्या उपरांत तुमी म्हज्या उजव्या कुशीन आसल्या ह्या देवळाच्या उजव्या कुशीन आसल्या त्या जेवणाच्या सालाक ह्या मैदानाक वेचें. सगळ्यांक जेवणाची वेवस्था आसा. थंयसर तुमी वेताना मागणें करतात. मागणें जाल्या उपरांत जेवण स्विकार करचें. जेवण स्विकार केल्या उपरांत तुमकां वयर येता आसतना विनवणे पंगड तें मागणें करनासा. जर तुमकां मागोवंक जाय थंयसरी तुमी मेळयेत आनी ना तर तुमकां कुमसार जावंक जाय थंय मुखार हॉलांत कुमसाराची मांडावळ आसा. एक कुमसार जावन तुमी मागणें करून फाटीं वचयेत. ताच्या उपरांत वयर वेताना पुनशेताच्या वाठारांत 2 अधिकृत स्टॉलां आसात. भक्तीक वस्तू पवित्र उदक थंयसर मेळटा आनी तशेंच देवस्तुतेची पुस्तकां परस आमच्या गवळी बापांनी उक्तावण केल्लो वाचपां वाचतल्यांक परगट करतल्यांक हात पुस्तक थंयसर आसा आनी जेजूची सुवार्ता राखणो दैवीक अमृत ह्या पत्राक तुमी वर्गणी दिव्येत आनी हेर वस्तू तुमी पळोवयेत हें तुमच्या गमनाक. आनी वर्सां मदें हांगासर वर्सान हर एका शुक्रारा हांगासर सकाळीं 10 तावन 12:30 पर्यंत आराधन मीस नोवेन आनी भक्तिकांक जेवण ती वेवस्था आसा. आनी हर एका दिसा हांगासर सकाळीं 10:30 वरार मिसां आसात हें तुमच्या गमनाक. परत तुमकां समेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय आनी देव बरें करूं. गवळी बापाचो संदेश. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक प्रत्येक जावन विगारांक हांगासर निर्देशक फादर बेंजामीन पिंटो, सहाय्यक फादर शॉन रॉड्रिगस
आनी हांगासर कुमक करच्या सर याजकांक तुमकां समेस्तां भक्तिकांक एक बागी सांत जुजेवास हाचें फेस्त मागता आनी हो सांत मिशनरी सांत आमच्या भारताचो आमच्या गांवांत वावुरलेलो आमच्या समेस्तांच्या काळजांनी मिसांवाचो उजो पेटोवन दी मोगाचो उजो पेटोवन दी आनी आमचे थंय असली उर्बा ताच्यात असलीत उर्बा घालून दी म्हणून आमी मागया आनी आज आराम करता हो आदवेंताचो वा क्रिस्ता येण्याचो काळ सोम्याक राखून रावचो वेळ ह्या वेळारी सोम्याची विशेष आशिर्वादां तुमचेर पडोवन दी म्हणून म्हजें मागणें तुमच्या प्रत्येक जण पिडेस्तांक आनी परगांवांत आसल्ल्यांकी आमचे संदेश पाठयात तांचे पसती आमी मागता हांगासर म्हणून तांकां सांगात. गवळी परिशदेची एक विनंती आसा आमच्या गवळी बापांनी विगाराक आनी सहाय्यक विगाराक हो फुलांचो तुरो दिवन ह्या फेस्ताची शुभाशय पाठोव. गवळी बाप ह्या पुणशेताचो अध्यक्ष जावन आसा. देव बरें करूं. उबी रावया पिडेस्तां पासत विशेष मागणी. सोम्याचे नवी आमचो आदार ताणे रस्ता सर्गानी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणे आनी म्हजे भक्त सरशी पावली सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया सर्व दयाळ्यान आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीक लाभून कश्टोच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जाण विविध पिडेनी कश्टतल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांच्या मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या भक्ता सांजू जेवासाचे मजतीन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगा तांणी तुज्या सांगातपणांत जोडलो दैवीक अनुभव सासणाचें जिवीत जोडूंक तांकां आदार जावं हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. निमाणें गीत गावया. लायकत बसा. Namaste.
दैव चित्त पालकरे कृपया ಬೇಡಿ ನೀಡಿರೆ ಮಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಗೆ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಜರೆ दैव चित्त पालकरे कृपया ಬೇಡಿ ನೀಡಿರೆ ಮಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಗೆ ದೇವವಾಕ್ಯವ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಯೇಸು ಕರೆಯನು ನೀವು ಪಡೆದಿರಿ ದೈವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಜೀವನವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬೆಳಗಿದಿರಿ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಜರೆ ದೈವ ಚಿತ್ತ ಪಾಲಕರೇ ಕೃಪೆಯ ಬೇಡಿ ನೀಡಿರೆ ಮಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ದಾರಿ ತೋರಿರಿ ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ ಸತ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಬಾಳಲು ಕೃಪೆಯ ನೀಡಿರಿ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಜರೆ दैव चित्त पालकरे कृपया ಬೇಡಿ ನೀಡಿರೆ ಮಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಗೆ भाग्यवन पुस्तकाचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.